नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत 26,765 कोटी रुपयाचो अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केलो. ह्या अर्थसंकल्पात 836 कोटी रुपया भलायकी खात्या खातीर तरतूद केल्यात. खेरीज 75 कोटी रुपया दंत महाविद्यालया खातीर दवरल्यात. इस्पितळांतले बाह्य रुग्ण विभाग म्हळ्यार ओपीडी डिजिटलायज्ड करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. ह्या अर्थसंकल्पात पर्यटना खातीर मुळाव्यो साधन सुविधा तयार करप, आयटी आनी रोजगार निर्मितीचेरूय भर दिला. चॅनला खातीर 838 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, दक्षिण गोंयांतले 50 बेड आयुष इंटिग्रेटेड हॉस्पिटल 24-25 वर्सां पुराय जातले. भलायकी मुळावी बांदावळ सुदारीत करपा खातीर एनेक्शर ए म्हणून जोडिल्ल्या प्रकल्प राज्यभर घेवपाचें थारायला. त्या खातीर वट्ट भांडवल 55 कोटी रुपयाची पुरवण केल्या. राष्ट्रीय आयुष मिशन एडॉलसंट एनिमिया, मदर एंड चायल्ड हेल्थ केअर हाचेर लक्ष केंद्रीत अभ्यास हातात घेवपाचो तशेंच प्रायमरी हेल्थ सेंटर शिरोडा हांगासर आयुष ऑप्थॅल्मिक ओपीडीचो प्रस्ताव हांव मांडटां. एनेक्शर एन म्हणजे बेतकी प्रियोळ ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 30 कोटीचो प्रोजेक्ट, प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांदोळे 21 कोटीचो प्रोजेक्ट, प्रायमरी हेल्थ सेंटर कुर्तोरी 21 कोटीचो प्रोजेक्ट, प्रायमरी हेल्थ सेंटर पोरवोरी इट इज एन लँड एक्विजिशन ऑलरेडी कंप्लिटेड प्रोविजन केल्लें आसा. प्रायमरी हेल्थ सेंटर मार्मागोवा वास्को हाकाय प्रोविजन केल्लें आसा आनी वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे आनीकूय प्रोजेक्ट आसात. फाटल्या 5 वर्सांत आयपीबीन मंजूर केल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांतल्यान सुमार 3,828 रोजगार निर्माण जाल्यात. तातूंतल्यान गोंयांत 1,511 तर गोंया भायले 2,317 जाणांक रोजगार मेळ्ळ्यात अशी माहिती पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांणी विधानसभा सभाघरांत विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना सांगलें. आप पक्षाचो आमदार वेन्झी वेगस हाणें आयपीबीन उद्देग उबारपाच्या वेळार दिल्ल्या जाग्याचेर घोटाळो जाल्ल्याचे आरोप करतना ह्या उद्देग प्रकल्पाचो गोंया खातीर कितें फायदो जाला हाचेर मंत्री गुदिनो हांणी सभाघराक सांगचें अशी मागणी केली. ह्या प्रश्नाचेर उलयतना गुदिनो हांणी घोटाळ्याच्या आरोपांत कांयच तथ्य ना अशें सांगलें. Since 2014, employee generated permanent and contractual 7,872 जे already जाला. Goan employment 3,242, non-goan employment 4,630. इंतून पयले म्हाकाय दिसताले आमचे गोंयकार कोण ना काय, बट आय हॅव कॅल्क्युलेटेड ते 40% सुमार गोंयकार आसा. लास्ट सेशनाकूय हांवें सांगिल्लें हो आंकडो आहा तो एटलीस्ट 60% येवपा जाय. वी वील इन्सेंटिवायज आनी आमी ट्राय करतले. दुसरे, टोटल इंडस्ट्रीज टर्न्ड ऑपरेशनल सिन्स 2019 21 युनिट्स लास्ट 5 years. एम्प्लॉयमेंट अगेन 3,828. Goan employment 1,511. This is all new employment. Non-Goan employment 2,317. This comes to around 39%. We will try to increase it to 60%. गोंयांतल्या जायत्या वाठारांत उदक पावोवपाक तिळारी कालव्याची मुखेल भुमिका आसा. हाजो फाटलो कितलेशाच वर्सांत लोकांक फायदो जाला. पण आतां ह्या कालवांतल्यान उदक सोडटना तो नितळ केल्या उपरांतच तातूंतल्यान उदक सोडचें, कारण गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक नितळ उदक मेळना म्हण तांकां दुयेंसां जावपाची शक्यता आसा अशें शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो हांणी 0 वरांत सभाघरांत मांडलें. मायन्स आनी फिशरीज सबसिडीचें कितें जालें? आयज मेरेन नुस्तेकारांक जाय तसो फायदो घेवपाक मेळना, तांकां खूब त्रास सोंसचे पडटा. तेन्ना 22 कोटी रुपयाची सबसिडी केन्ना मेळटली हाची म्हायती मंत्री हळर्णकार हांणी दिवची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी सभाघरांत केली. आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी गोंयकारांची कूड हो भावनीक विशय उपस्थित केलो. ही गोंयकारांची कूड वाचपाची सरकारान प्रयत्न करचो अशी मागणी केली. ह्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्री सावंत हांणी जाप दितना सांगलें की गोंयकारांची कूड वाचपाक आमी निश्चितच प्रयत्न करतले. 0 वराच्या सत्रांत युरी आलेमांव, आलेक्स रेजिनाल्ड, कालूस परेरा, संकल्प आमोणकर, एल्टन डिकुस्टा, क्रूज सिल्वा आनी हेर आमदारांनी प्रश्न केले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज श्रील प्रभुपादजी हांची 150वी जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. सुरवेक प्रधानमंत्र्यांनी जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या प्रदर्शनाची पळोवणी केली आनी उपरांत पोस्टल स्टॅम्पाचे आनी स्मारक नाण्याचें विमोचन केलें. ह्या कार्यावळींत अर्जुनराम मेघवाल आनी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ही कार्यावळ आयोजीत केल्ल्या बद्दल जाळवणदारांक परबी दिली आनी सांगलें की भारतांत उदरगती वांगडा विरासतीचें दर्शन घडटा. भक्ती ही मनशाच्या मनात आशेची किरणां निर्माण करता आनी जियोपात उमेद हाडटा. हमारी सोच भी थी कि ये भवन भारत के आधुनिक सामर्थ्य और प्राचीन मूल्यों दोनों का केंद्र बनना चाहिए. G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और यही तो नए भारत की तस्वीर है, जहां विकास भी और विरासत भी दोनों का संगम है, जहां आधुनिकता का स्वागत भी है और अपनी पहचान पर गर्व भी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राज्यसभेत ज्या सदस्यांचो कार्यकाळ सोंपला तांचे विशीं उलयतना सांगलें की ह्या राज्यसभा खासदारांनी देशा खातीर केल्ल्या योगदानाची लोक सदांच याद करतले. ज्या वांगड्यांचो कार्यकाळ सोंपला ताचो आदलो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांचोय आस्पाव आसा. डॉ. मनमोहन सिंग हांची तोखणाय करतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की मनमोहन सिंग हांणी ज्या प्रमाणे संसदेक आनी देशाक मार्गदर्शन केलां तें अतुलनीय आसा. लोकशाय मजबूत करपा खातीर तांचें योगदान म्हत्वाचें आसा. सरकार देशाच्या उदरगती खातीर कार्य करीत आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें. माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा. 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर. केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल हांणी लोकसभेत सांगलें की अर्थीक परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर सरकार आयज संसदेत श्वेतपत्र सादर करतले. ह्या श्वेतपत्रांत 2014 पयलीं आशिल्ली भारतीय अर्थवेवस्थेच्या परिस्थितीचेर उजवाड घालतले. 2014 पयलीं अर्थवेवस्था बरीच वायट आशिल्ली, मात देशाची अर्थवेवस्था आतां बरीच सुदारल्या. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी आयज बँकेचें द्विमासीक धोरण जाहीर केलां. ह्या वेळार उलयतना गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी सांगलें की भारतीय अर्थवेवस्थेचें प्रदर्शन खूबच तोखणायेचें आसा. व्याज दरांत कांयच बदल करूंक ना आनी रेपो रेट 6.50% दवरला. 2024 वर्सा म्हारगाय उणी जावपाची शक्यताय आसा अशें ताणें मुखार सांगलें. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Monetary Policy Committee, that is MPC, decided by a 5-1 majority to keep the policy rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation
to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकता. ते खातीर आमचो फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.